एक जैसा दिखता है, एक जैसा पकता है, लेकिन असली फर्क यही है। हमने इसमें 9 तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मिलाए हैं। एनर्जी के लिए विटामिन B12, ताकत के लिए आयरन, इम्यूनिटी के लिए जिंक। सर्टिफाइड, टेस्टेड। आज की इंडियन फैमिलीज के लिए बनाया गया है। साधारण चावल मत चुनिए, सही चुनाव कीजिए। पंचामृत फोर्टिफाइड राइस। Why am I doing this? पुशाचा पूल केला हवा होतो आता उलटा केला. Can I do this again? Typical bakery smell. तुला आणि भूक लागता. It is flaky. It is buttery. On every emotion I need to eat. I like food. Okay. It can be anything. माझं नाव पुणे आचले त्यांना माझी मम्मी बघा कदंबा बसीचेर धाडटाली लोणचें. टिपिकल गोंयकार आमच्या रक्तान म्हाका दिसता खारे खोबरें. आमकां आतां कळ्ळें एक सिक्रेट कळ्ळें की प्राजक्ता दिलकार आसता पेट सेव करता. आमगेर स्ट्रिक्ट वेज आसता. ओके सोमार बट आय मेक शुअर दॅट आय एम नॉट देअर एट होम. प्राजक्ता खंय पावले? हांव पळय पावलें. हा ना फक्त एक पार्सल आसा म्हजें तें हांव मातशें घेता आनी रोखडेंच येता. गाडयेन दवरता आनी येता. ओके 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 सुशेगाद 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 हांव रावला तुका हांगा कॅफे भायर रावला. हय. हांव पळयता प्राजक्ताची वाट. अजून प्राजक्ता पाविल्ले ना. लेट्स सी केन्ना पावता ते. हॅलो. हाय 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 हाय. कशें आसा? गुड. आनी तू पिशव्यो पिशव्यो कितें गो खंय पावता? पिशव्यो पिशव्यो मम्मान सामान हाडपाक लायिल्लें सो म्हटलें आतां येतनाच सगळें सामान घेवन येता. बेस्ट म्हणजे घरची कामां करता तूं. येस. ओके ओके चल वेळ आनी काडया नाका. लेट्स गो. आफ्टर यू. चलो. So before entering Nanbai, Panchamrita's Industries Private Limited powered Prudent Media चॅनलाच्या टेस्ट बर्ड ह्या कार्यावळीन सगळ्या आस्वादकांक हांव मानसी केरकार तुमकां सगळ्यांक येवकारता. आयज आमी एका अशा सेलिब्रिटीक मेळटली जे हांव अशें म्हणना की ते एक उभरते कलाकार, कारण 15 वर्सां ते थिएटराच्या कला क्षेत्रान आसा. कलासाद या आर्ट स्पेस अशें म्हणया की क्रिएटीव आर्ट स्पेसाचे ते को फाउंडर. कलासाद हाणें कलेच्या मळार एक कितलेशेच काम केलां ह्या ऑर्गनायझेशनान, पूण त्याच वेळार ती भुरग्यांक प्रशिक्षणूय दितात. दुसरें म्हणल्यार जे सेलिब्रिटीक आयज आमी मेळटली ते म्हणल्यार थिएटर, तियात्र, सिरियल, तुमचे मुवीज म्हणनाका, मराठी सिरियल आनी हिंदी सिरियल एस्पेशली, आनी हिंदी मुवीज, आनी जंय जंय कलेच्या नांवार जंय जंय जितले जितले आसा थंय थंय ताचो वावर आमकां पळोवपाक मेळटा. गोंयचे नामनेचे कलाकार प्राजक्ता कवळेकाराक आयज आमी मेळटले आनी ताच्या बरोबर भासाभास करतली. ताजे बद्दल आमी आनी थोडेशें जाणून घेतली. सो आनी वेळ वगडावया नाका. म्हाका खूब भूक लागल्या, इवन प्राजक्ताकूय भूक लागल्या, आनी प्राजक्ता इज व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट फूड. सो तू खंय उरले? तू इतले पिशव्यो घेवन हांव खंय आयला पिशव्यो घेवन. आनी एस्पेशली हांवें तुज्या हातान पंचामृताची पिशवी पळयली. Yeah. सो Yeah, it is something I like and I think my mother also likes. So तुम्ही पंचामृताचे प्रोडक्ट्स यूज करता? Yes. भरपूर प्रमाणात. yes. वाव. टिपिकल बेकरी स्मेल. तुला आणि भूक लागता. So आनी वेळ you काडया are a नाका. coffee person or a chai person? हांव तोच क्वेश्चन तुका विचारपाचें आशिल्लें की यू आर अ टी पर्सन और अ कॉफी पर्सन. सो हांव फर्स्ट टायम आयला. सो आज तुम्हारे हवाले नानबाई साथियों. Okay. I am a regular here. So you tell me what you like, accordingly I'll order something. Okay, I'm more of a coffee person. Okay. You like your coffee sweet or kadwa?
medium. Would you like mocha? Then mocha is really good. Mocha is really good, you Yes. say. Okay. Ice too something. Okay, so one hot mocha. And what do you like? Snacks and good, savory. So good naka. Third good naka. You want to try a butter croissant? It's plain, but it's crispy. It's nice. Whatever you Okay, say. so butter croissant and tu आज veg का non veg. Veg. Mushroom turnover. सो प्राजक्ताची टेस्ट खरीच Yeah. बरी आसा हाचेला म्हाका कळटा. सो आनी आमी वेळ काडची ना आमी Yeah. डायरेक्ट वतली. Yes. So here is our order. So are you a coffee person or a tea person? Full time coffee person. Full time coffee person. No, म्हणजे No compromise. च्या पिताले हांव. Okay. पण च्या हांव पुणे आसतना पिताले बिकॉज थंय बरी मेळटा ती च्या. तू पुणे आशिल्ली. हांव Okay, पुणे मास्टर्साक आशिल्लें ललित कला केंद्रांत. पूण जेन्ना गोंयान येयलें गोंयान एक तर चाय इतली बरी मेळ्ळी ना. Don't say it. Okay. आम्ही काय ऐकत आम्ही कायच ऐकत बट ऑल्सो म्हाका एक हेंय रियलायज जालें की च्या पितकीर म्हाका एसिडिटीचो प्रॉब्लेम जाता. खूप सो जाणांक या येस हांवूय आसा ते क्लब एसिडिटी. ओके Yes. सो बट यू आर अ मोर ऑफ कॉफी More of a कॉफी coffee पर्सन. आणि कॉफी बरोबर तुका कितें आवडटा लायक वीच कॉम्बो गोज बेस्ट विथ कॉफी कॉफी अलोन नो कॉम्बो एट ऑल. No combo बट at all. समजा जाय पडलें जाल्यार दिस बटर Croissant. क्रॉसॉ यू शूड डिप इट अँड ईट इट. ओके सो म्हाका एक सांग तूं नानबाय म्हणजे ह्या हातून ह्या प्लेसीचेर कितली म्हणजे तेप जालो तुवें येता. ओ आय थिंक म्हाका 2 वर्सां जालीं आतां. इट्स नायस. येस अँड मोर ऑफ म्हणजे द फूडी दॅट आय एम. ओके I like when I suggest something to people and when they like it. ओके So like हांवें तुका सांगलें की हांगा चल आनी तूं थंय गेलें आनी तुवें म्हाका सांगलें यार राजत्ता बेस्ट अशी. I am satisfied. यू आर सॅटिस्फाईड यू आर Yes. कंटेंटेड I am विथ contented. ओके सो 2 वर्सां जाली I guess. हय सो म्हाका 2 वर्सां जालीं. आय थिंक आय ट्रायड द मोका फर्स्ट इन Okay. पॅनजिम नानबाय कॅफे. ओके आणि म्हाका तो इतलो आवडलो आनी पयलीं आय थिंक दे हॅड अ रेग्युलर कॉफी ऑल्सो वनिला फ्लेवर. ओके That I used to try. Then I switched to mocha. आणि mocha बरोबर once I tried croissant. जे हांव मोगान पडलें तेन्नाच्यान this is my like सो यू आर combo. सेल्फ क्लेम फूडी म्हणटा. Yes, I am foodie म्हणजे on every emotion I need to eat. If I am happy, I need to eat something sweet. ओके If I'm stressed, I just need to eat something. And even if I am crying, I need to eat. सो फूड फॉर एव्हरी Food for सिच्युएशन. every situation, every emotion. Every emotion. Yes. एव्हरी सिच्युएशन हॅज अ इमोशन अँड दॅट्स कॉल्ड अ फूड Yes. तुजे खातीर. ओके सो आनी म्हाका विचारत दिसता की वॉट अबाउट युअर प्रेफरन्सीस इट इज ऑन स्वीटर सायड ऑर स्पायसियर सायड. It's more of a sweeter side. स्वीटर सायड. चडशे हय बट बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन दॅट आय एम इन आनी थोडेशें कंट्रोल करचें पडटा सो नाव आय हॅव स्विच टू आय ईट स्वीट एवरी डे Okay. बट आय मेक शुअर दॅट आय हॅव फूड ऑर आफ्टर लंच आय हॅव समथींग लायक अ 1 बायट बट तेन्नाच कितें तरी स्वीट खायन. Okay, we'll have one sip of coffee on that. Nice. How much Do you want to try the croissant with it? I've never tried. Yeah, please do. It's a It's like, I don't want to offend people, it's like patties, but it is flaky, it is buttery. okay. तुझो खाणा बद्दलचो मोग प्लेटेड आणि इतले सुंदर ते दिसता आणि इवन तुझ्या तोंडातल्यान इतली बरी बरी उतरां आमी टेस्ट करतली. Yeah. बट ताज्या पयलीं म्हाका तुका आनीक विचारन दिसता नाटक, तियात्र, एड्स, फीचर फिल्म आनी कितें उरलें. ओके Web सिरियल्स, series, yeah. वेब सिरीज आनी खंयचे क्रिएटीव स्पेस म्हणटा तेन्ना एक नांव आतांच्या हातून येता तें म्हणजे प्राजक्ता खवळेकर. इतली एनर्जी खंयच्यातल्यान येता आनी इतले त्याच हातून म्हणजे
किंवा हांवें तुका केन्नाच खंयच्याच स्पेसाचेर हांवें तुका अशें मेंगे पळोवना किंवा डॉल पळोवना. यू ऑलवेज सो एनर्जेटीक आनी तूं सामकी इतलें चार्मींग आसा, तुजी ऑरा इतली चार्मींग. वॉट्स द सिक्रेट बिहायंड? I love it. I love doing all of these things. सो यू लव युअर प्रोफेशन. Yes. म्हणजे म्हाका ते जेन्ना म्हाजो पप्पा वॉज अ मोटिवेशनल स्पीकर while I was growing up. He was into investments, LIC agent, and also he was motivating people. So तेन्ना तो आपल्या स्पीचान एक लायन खूप म्हणटालो की when you love your profession, you don't feel like it is work and you don't get exhausted. ओके. So this line stayed with me a lot, and hence this. So that's your bridge line अशें म्हणटालें हांव की खंयच्याय तुका टार्गेट अचीव करपाक जाय Yeah. जाल्यार these are the bridge lines. म्हणजे हांव तेतून असलें न्ही, म्हाका मागीर दीस आसूं रात आसूं कांयच फरक पडना. इवन 12 hour shift I have done one ad when I was an AD. हांवें 24 वरांची एक शिफ्ट Nice. केल्या, एक फूल 24 वरांची शिफ्ट करून 3 वरां न्हिदून परत 24 वरांची शिफ्ट. So you're dedicated towards I love doing that. इवन हांवें आयकलां की तूं कास्टिंग डायरेक्टर, म्हणजे नवें आतां तुजो टॅलंट आसा बट टॅलंट वळखुपाचें काम तूं त्या दरम्यान करता आनी इवन धाकट्या भुरग्यांकूय तूं ट्रेनींग दिता. म्हाकाय बी खूप एनर्जी लागता. आनी म्हणजे आफ्टर माय क्लासेस हांव आनी श्रवण आमी एका पॉयंटार अशें आसता, हांव श्रवण मंदार जोग की आफ्टर माय क्लास वी वील गो होम एंड वी वील नॉट टॉक टू एनीबडी फॉर लायक 2 hours. प्लीज उलोव नाका, मातशें शांतता दिया. कित्याक क्लासीन ते गल सगळें जाल्लें आसता आनी वी हॅव हँडल्ड एवरीथींग. बट ताच्या मागीर मातसो एक वर जाय शांत. प्रिटी गुड. दुसरी आनी म्हाका विचारून दिसता ते हें नानबाय हें तुका आवडटा. दिस इज लायक युअर कम्फर्ट स्पेस. कॅन आय सी? Yes. Or It's like my go-to space if I need a coffee and if I need to just sit Okay. and work. I have come here and sit for like 3-4 hours. सकाळी येवन हांव सांजे गेला की जस्ट म्हाका जे कास्टिंगाची कामां आसता तेन्ना हांव हांगा येवन बसता. सो फाल्यां समज अशें जालें, इमॅजिनेशन जस्ट तुवें एक स्पेस घालो, फूड स्पेस असो अशें इमॅजिन करात, बींग अ सेल्फ क्लेम Yeah. अशें तुवें एक स्पेस निर्माण केलो जाल्यार वॉट विल बी द थीम ऑफ युअर रेस्टॉरंट ऑर कॅफे ऑर बिस्ट्रो ऑर वॉट एवर इट इज? कितें आसूं शकता तें? म्हणजे ताका एक थीम आसपाना. आय लायक फूड. ओके. इट कॅन बी एनीथिंग. म्हणजे ताका एकूच प्रकारचे फूड और एक रिजनचे फूड अशें कांय ना. ओके. म्हाका खंयचें जें बरें लागता तें म्हाका आवडटा. So if I can make it, if I can recreate something, then I would have it in my cafe. Like coffee तर आसतलीच. बाकीच्या गोष्टी आय लायक प्रॉन्स लोणचें इज क्विक. प्रॉन्स Okay. लोणचें आसपाक शकता. जेन्ना हांव पुण्या आशिल्लें तेन्ना म्हजी मम्मी म्हाका कदंबा बसीचेर धाडटाली लोणचें. टिपिकल गोंयकार गो. म्हणजे म्हाजो फेवरेट. Yeah. म्हणजे फ्रेंड म्हाजो श्रवण फोंडेकर म्हणून आसा. आमी जेन्ना ललितान आशिल्ले तेन्ना वेन एवर आय यूज टू कम होम इज लायक राजू कितेंय हाड पूण येतना खोबरें इल्लेशें हाड प्लीज, हांव मिस करता म्हणून सगळ्यात. टिपिकल गोंयकार. गोंयकाराचें रगतूच तसलें आमगेलें. आमच्या रक्तान ते बाकीच्यान RBC आनी WBC आमच्या रक्तान म्हाका दिसता खारें खोबरें इतलें सगळें मेळटा. प्लीज हॅव. Yes. तुजें सगळ्यांत फेवरेट? Wow. Every taste is giving me such a good, satisfactory taste. खऱ्यांनी taste buds and now दवरला आनी so words satisfy. Yeah. Taste buds satisfy जाता. It has a pinch of cinnamon. जो तुका पळय तो एवरी टेस्टान येतलो. तो kick मेळटा. Yes. So that's good. That's good. But तुजे खातीर comfort food अशें म्हणटा पळय ना हाजे शिवाय हांव काम करपाक शकना. लास्टाक कितलें कितें फॅन्सी खालें जाल्यार म्हाका म्हजें कम्फर्ट फूड जाय. जेन्ना तूं पानां आतां इमॅजीन कर की तुज्या मुखार ताट दवरला जाल्यार कितें कितें आसतलें त्या ताटान? माय फेवरेट ब्रेकफास्ट इज कालचें उरलेलें हुमण. We are starting with breakfast Yeah. and then Yeah, we are yeah, going. yeah. Okay. We go Good. in order. Okay, we are going in order. So my favorite breakfast is Okay. कालचें उरलेलें सुंगटांचें हुमण. Okay, good. तातून तांती. Okay. So it's like the egg हे आसता पळय poached eggs. Oh yeah, I know. But Goan style. Okay. So तें आनी पाव or bread
That is my favorite breakfast. ओके My lunch is again hummus, rice, nuste. ओके That is like comfort food. But I need like some piece of non-veg in my food. Growing up, because my parents had a lot of Marathi friends, I have also had vegan तूप भात, मेथकूट तूप भात. मेथकूट तूप भात. Yeah. सो जेन्ना जेन्ना मुंबय हांव आशिल्लें आनी येवपाक कांय टायम ना करपाक सुद्दां हांव जस्ट म्हणजे शीत गरम करप तूप मेथकूट. चला चलया. ओके. सो आनी कितें अशें एक तुका अशें मेमरी फूड अशें म्हणजे म्हजें यादींतलें जेवण म्हणजे मम्मा म्हजी ल्हानपणांतली कशें आसता पळय मेमरी फूड ना म्हाका हें तेन्ना खूब आवडटालें अशें कितें आसा तुजें? तशें म्हणजे फोडणेची सोलकडी. फोडणीची सोलकडी. ओके ओके ओके. ओके. सो हांव 8th 9th आसतना म्हज्या मम्मीन म्हाका एका फ्रेंडागेर जस्ट शिकपाक दवरलेलें बिकॉज माय पेरंट्स वर बिजी विथ वर्क. सो ती म्हाका थंय तेंगेर दिवसभर दवरताली आनी वताली. सो तांगेर ही फोडणेची हेजी सोयीची कडी जाताली. वेज खायच ना काय? खाता बट म्हणजे देर वॉज अ टाइम वेन आय हॅड वेज फूड फॉर 3 years. शिवराक complete शिवराक for 3 years. 3 years for a different reason. Okay. Not related. Okay. But I have done that. But आता एकदा हांव नॉनव्हेज खावपाक लागले तेन्नाच्यान मागीर जे जायना. हार्डली आय कॅन. म्हणजे तो एक दीस आसता पळय ते येता म्हणल्यार आमकां ते मनाक ते जड वता की बाबा आयज शिवराक अशें जाता. मागीर रातचे बिचे आसूं देवाक पावले ते अशें म्हणून खावप जाता. तशें तुजें बी कितें जाता म्हणजे तूं स्ट्रिक्ट मंडेजांक आमगेर स्ट्रिक्ट वेज आसता. ओके सोमार. बट आय मेक श्युअर दॅट आय एम नॉट देअर एट होम ऑन मंडे. सो तूं जेवस ना? जेवता पूण घरान जेवता. हांवें केलें इमॅजीन. बट बेस्ड ऑन युअर वेज प्रेफरन्सीस म्हळ्यार म्हाका हें चलता, हें हांव खावं शकता जाल्यार तूं मेथकूट सांग नाका प्लीज. मेथकूट आसा म्हणजे इवन इफ इट इज वेज आय नीड ऑनियन अँड लसूण इन इट. म्हणजे कांदा लसूण शिवाय जेवप इज विदाउट इट इज why even eat food then? Okay, fine. I judge people. Okay. But I like dahi bhat. पण dahi भातान ती फोडणी घालता पळय लसणीची, ती वयल्यान फोडणी घातलेलो दही भात. और आय लायक बटाट्याची रव्याची कापां. आय लायक वांयग्याची कापां. आमगेर म्हाजी आजी फ्लावराचें लोणचें करता. वाव. तुमच्याकडे लोणच्याचे भरपूर प्रकार आसा. आमगेर चिकनाचें लोणचें करता. प्राजक्ता, You have to come. I guess you should launch a लोणचें. Yeah, I can. म्हाका अशें दिसता तुवें लोणचें ब्रँड लॉन्च करपाकूच जाय. इट्स अ हाय टायम. लोकां मेरेन तुमचें लोणचें खावपाकूच जाय. But yes. So yeah, I like that in veg. So veg असलें जाल्यार सुद्दां आय एम व्हेरी स्पेसिफीक विथ माय वेज फूड. बट आतां आमी एक काम करया. आतां मातसो हाजो आस्वाद घेता आमी. इतल्या म्हणसर मातशी आमकां सरपत दिवची. आमी थोडोसो हाजो आस्वाद घेता आनी we'll get back to you soon. Yep. From the house of Panchamrita. बाय द वे प्राजक्ता, तूं इतलें सगळें करता आनी तातूंत तुका हेल्थ ही खूब गरजेची. हें सगळें टॅकल करतलें जाल्यार हेल्थ ही गरजेची. जाल्यार तूं कशें कितें तुजें डायट कशें आसता? आनी
तुम्हारी खूबसूरती का राज Oh. ते सगळ्यांकूच जाणा जावन घेवपाक आनी तो म्हाकाय जाणा जावन घेवपाक ओके सो स्पील द बीन्स I'll try to. Every day I walk 5K Okay. minimum. मागीर हांवें दिया नायर नांवाचे एक डान्सर ट्रेनर ताजो हांवें 1 विकाचो योगा वर्कशॉप केलो आनी सिन्स देन इट वॉज लायक 3 years फाटल्यान 3 वर्सां पयलीं सो तेन्ना हांवें तो वर्कशॉप करतकीर तेन्नाच्यान हांव वॉकिंग प्लस योगा हें हांव सद्दां करपाक लागलां आय डोंट मिस दॅट एनी डेज आनी लास्ट इयर जेन्ना आय थिंक पावसान वॉकिंग भायर वचप बंद जातालें आय यूज टू डू टायक्वॉन्डो वेन आय वॉज अ किड सो आमचो सर थंयच फोंड्या ग्राउंडार सो ताणें म्हाका पळयलें आनी तो बारिश में नहीं हो रहा ना ताणें आ जाओ म्हणपा लागलो सर अभी जॉइन करूं हाँ आ जाओ म्हणपा लागलो सो सिन्स देन आय हॅव जॉइन टायक्वॉन्डो अगेन ओके दॅट्स नाईस सो नाव इट्स वॉकिंग इट्स योगा अँड इट्स टायक्वॉन्डो पण टायक्वॉन्डो परत जशें म्हाजें शूट शेड्यूल आनी तियात्र बाकीचें सगळें जाता जाल्यार हांव वता ना जाल्यार वॉकिंग एंड योगा आय डोंट मिस एट ऑल ओके अँड वॉट आर युअर फूड प्रेफरन्सीस म्हणजे खंयचे तूं म्हणजे हेल्दी फूड अशें सपोज आमी विचारलें जाल्यार तूं कितें प्रेफर करता आय फॉलो दिस डायट फॉर्मॅट ओके intermittent fasting 8 hours of food and 12 hours of fasting that's Prajakta spilling all the Yeah. secrets for you people माचे सारखे आहे so yeah it is something that has kept me like म्हणजे तातून तो ग्लो येवप आणि मातशे फिगर येवप ही सगळी तातून जाल्या जेन्नाच्यान हांवें इवन एनर्जी लेवल इज मेंटेन येस हांव इवनिंग आय डोंट हॅव डिनर आय हॅव सत्व हा सत्व नाचणीचें Nice. सत्व हांव सद्दां संक म्हजें लास्ट मील इज रागी सत्व आनी त्याच्या मागीर आय डोंट हॅव एनीथींग डायरेक्टली आफ्टर वर्कआउट 10 हांव जो ब्रेकफास्ट करता दुसरे दीस तो सो दीस इज लायक दनपारां हांव जायतें खाता आनी तेच्या मागीर एक बारीकशें ट्रीट कशें स्वताक एक छोटुशें स्वीट कितें तरी सो स्वीट तू इन्क्लूड करतात करताच बट Okay. ना म्हणजे पयलीं तें केन्नाय खावप जातालें नाव आय हॅव गिवन इट अ टायम स्लॉट सो बाकीचे हेल्थ रिलेटेड जशें हांवें सांगलें की हांव इतलें खूब पर्टिक्युलर ना ईट एवरीथींग बट इन पोर्शन्स नाव बट माय मदर इज व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड देअर क्वालिटी सो Oh, nice. विच इज वाय वी हॅव पंचामृता प्रोडक्ट त्या खातीर त्यो पिशव्यो पंचामृताचे प्रोडक्ट्साच्यो सो खंयचे म्हणजे कितें नॉर्मली कितें येता रायस टर्मरीक पावडर आय थिंक Ah. पिंक सॉल्ट इज व्हेरी फेमस पिंक सॉल्ट खूब जाणां प्रेफर करता पंचामृताचे बरेंच ट्राय करता प्रेफर करता थँक्यू आतां आनी कितें तुका हें करपाचें कित्याक दुसरी गजाल आतां नानबा इज अ फॅन्सी कॅफे अशें म्हणया किंवा फॅन्सी रेस्टॉरंट अशें बट तुका सदांच फॅन्सीज आवडटा काय स्ट्रीट फूड चलता स्ट्रीट फूड शेवपुरी पाणीपुरी भेळपुरी एनी टायम ओके फोंड्याचे फेमस सोदू चिली वाव चिकन सो वेन एवर आय हॅव फ्रेंड्स कित्याक माय फियोन्सी वील ऑलवेज से कितें आसा तुमच्या फोंड्यान लायक एक्सक्यूज मी सोदू चिली ओके आनी कितें जाय ब्रँड एक्चुअली आनी एकदां थंय बी या आमी येस प्लीज या सो या रोस ऑमलेट तर हांव घरा करून खाता म्हणजे तेच्या खातीर आय डोंट हॅव टू गो आवट एंड ईट इट आमगेर शाकोती खूब बरी जाता ऑमलेट केली शाकोती दॅट्स इट सो या ताज्याकून दुसऱ्या सुंकांनी नांव म्हणटा तशें एक्झॅक्टली बट अशी खंयची गजाल आसा जी ल्हानपणान म्हाका आवडच नाशिल्ली बट आतां म्हाका ती आवडटा आय कॅन ईट आय कॅन बेर दॅट भाज्यो खाता काय म्हणजे ल्हान आसतना हांव आय डोंट रिमेंबर इटींग भाज्यो एट ऑल बट नाव आय मेक शुअर दॅट आय हॅव टू ईट सिजनल आणि जे कितें अवेलेबल आसा त्या सिजनान ते आय मेक शुअर दॅट आय ईट भाजी देर वॉज अ टायम वेन आय वॉज डायटिंग मदींच हांव अशें 20-25 किलो बी देंविल्लें दॅट टायम आय हॅड कट ऑल द कार्ब्स आनी आय वॉज जस्ट इटींग भाजी एंड प्रोटीन सो आय यूज टू हॅव लंचान फक्त भाजी आणि मागीर एनी प्रोटीन फिश चिकन ताती ऑर पनीर So yeah, but yeah, I started bearing bhaji now.
सो तुका म्हणजे हांव म्हणू शकता की तुझ्या जेवणान तुका सगळे एलिमेंट्स जाय. आय नीड एवरीथिंग. हय, everything. भाजी जाय, हय हय, शीत मातशें गोडूय जाय, आमटूय जाय, तिखटूय जाय. म्हणजे तुझे टिपिकल एक थिएटराचो समज हांवें प्रोसेस पळयलो जाल्यार तातूंत सगळे एलिमेंट्स म्हाका नीटी म्हणटा. सगळे इमोशन्स Yeah. जशे स्पायसी, Yeah. टँगी म्हणटा तशें एवरीथिंग. आतां थोडे तुका एक रॅपीड फायर असो म्हणया आमी. आनी हांव अशें म्हणटा की तुका खंयची डीश याद जाता जेन्ना प्राजक्ता राग येता? प्राजक्ता राग येता तेन्ना प्राजक्ता इज लायक दॅट डिश. गुलाब जामुन. गुलाब जामुन. प्राजक्ता इज स्वीट. नो, बट आय एम रेड. रेड. ओके. म्हाका राग येयलो काय कळटा म्हज्या नाकार कळटा. एक तर म्हणजे नाक गुलाबजामुन तो फुगता दिसपा लागता. आनी लाल जातले पुरयो बीन. पुरयो बट आय इमॅजिन्ड इट एज अ कलर. ओके ओके. प्राजक्ता कोणाक तरी बरें शुगर कोट करून मस्को मारपाक जाय. शुगर नानबायचो आलमंड क्रोसॉन. आलमंड क्रोसॉन. ओके. प्राजक्ता अशें स्ट्रिक्ट प्राजक्ता. स्ट्रिक्ट प्राजक्ता तुब्बत. तू बघा तुझ्या जोड्यो सारक्यो लागना. म्हणजे तुझो मोग इतलो आसा जाणा जेवणा खाणाकडे की तुका कोणाकूच कमी लेखून दिवपाचें ना. ओके. सो विथ दॅट वी आर एंडिंग दिस सेगमेंट ओवर हियर अँड वी आर एंडिंग द शो रायट नाव बिकॉज म्हाका आनी प्राजक्ताक आमी अशी चल्ली जाल्यार आमचे हे अशें बडबडत उरतली. By the way, this is the first time we are meeting. This is the first time we are Yeah. meeting over the coffee. आणि But it was nice. गाठी भेटी जायत रावच्यो. I think this is my perfect interview setup. Next time कोणाक अशें मेळपाक जाय, उलोवपाक जाय, खावपाक यो. खावपाक यो. So this is good. Yeah. आणि आमकां आतां कळ्ळें एक सिक्रेट कळ्ळें की प्राजक्ता दिलकार आसता पेट सेव करता. सो दॅट्स रियली नायस अँड थँक्यू सो मच की हय म्हणलें. म्हजोय मूड मातसो उदोळ ऑफ आशिल्लो. तुवें हय म्हणटकच म्हाकाय बरें दिसलें. सो थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much for having me because I love food And thank you so much म्हाका हांगा हाडपाक. Because I would never knew की इतलें बरें लागता, इतली कॉफी बरी लागता. नेक्स्ट टायम खंय वता तेन्ना तुज्याच कडल्यान हांव done. I have गुगलाचेर अशे फोल्डर्स केल्ले. ओके. की कॅफेज टू गो, रेस्टॉरंट्स टू गो, नॉर्थाचे वेगळे, सावथाचे वेगळे. डेफिनेटली Just I'm not an influencer, but yeah. डेफिनेटली हांव शुअरली त्यो चॉयसीस घेतले. सो सद्या खातीर हांव हांगाच थांबता. प्राजक्ता आनी म्हज्यो अजून खुबश्यो गजाली उरल्या पण म्हाका दिसता की टायम जायत आयला. हांव हाजोय आस्वाद घेता. तुमी आस्वाद घेतला आसतलो तेन्ना पंचामृता पावर्ड प्रुडंट मिडिया चॅनलाच्या ह्या टेस्ट बर्ड्स विथ मी प्राजक्ता कवळेकर ह्या सेगमेंटाक हांगा हांव पूर्णविराम लायता आनी सगळ्यांक तुमकां हांव दिनवाजता. बाय बाय. Chup 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 अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती। तो बीबी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.